मोर्चा उघडासा कोरा ही जेसूची आज्ञा मानू भावार्थानो पुढे सोहरा वीस भेटून आम्ही तोड पोरू याज्ञेचे मोकळी दोर सोहरा युगार दिवया कायम दोरू मिसामेने आजी जाया लानोड काची दूप दोरू आजच्या मिसान संपलेल्या रुजारियो डायस हाका जेवच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे ओतम्या बसोत मागुया. आयज वाडदीस समोर उमतल्या बसोत मागुया. पयलो जल्मा दीस मेरील हाब्रेव तशेंच सनाया मोंतेरो आनी मॉर्गन वेगस हांचोय वाडदीस. तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नबी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांडो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सफोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी वाद सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. हे पासत बेगीन सदां सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काळाच्या गरजां प्रमाणे मनशांक बावडताचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेत नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या धर्मोध्यक्षा भाग्यवंत आफोसाच्या पावलांनी चलून सोमेस्त मनशाचे सडबणी खातीर उर्बेन वावरूंक आनी सर्गार राजांत ताका मेळ्ळां तें इनाम जडूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप.
मोइसेस आपलो तोंबू पेन्या भायर काडून व्हरो आनी पेन्या तावन मातसो पयस उबो करी. ताका ताणें जमातीचो तोंबू म्हूण नांव दवरलें. कोणाक तर सर्वेस्परा लागीं कितें विचारपाचें आसलें ताणें पेन्या भायर त्या जमातीच्या तोंबूशी वचूंक जाय आसलें. मोइसेस त्या तोंबूंत वचूंक भायर सरतालो तेन्ना सगळीं पोरसां उबीं रावतालीं आनी तोंबूंत वचो पर्यान दर एकलो मनीस आपल्या तोंबूच्या दारार रावून मोइसेसाक पळयतालो. मोइसेस तोंबून भितर सरतच कुपाचो खांबो देंवतालो आनी तोंबूच्या दाराशी रावतालो आनी सर्वेस्पोर मोइसेसा कडेन उलयतालो. दारार थारलोलो खांबो पळयल्या उपरांत सगलो लोक उबो रावतालो आनी आपल्या तोंबूच्या दारार रावून सोरपडटालो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन उलयता तसो सर्वेस्पोर मोइसेसा कडेन तोंडा तोंडी उलयतालो. मोइसेस पेन्यान परतून वेतालो तेन्ना ताचो सेवक जोसुए, एक तारून मनीस, नुनाचो पूत, तोंबू सोडून पयस सरनासलो. सिनाय दोंगरांत चडून मोइसेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताच्या फुड्यांतल्यान वचून सर्वेस्परान म्हणलें, सर्वेस्पोर, सर्वेस्पोर, दोयाल मोवाल काळजोचो देव, तो रोखडोच रागा जायना, पूण भोव दुलोब आनी विस्वाशी. हजारांक तो आपलें बोळेपण दाखयता, चुकी, अपराध आनी पातक बोगशिता. तोरूय तांकां खास लायनासतना दवरिना. बापायच्या पातकांक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्याच्या भुरग्यांक तिसरे आनी चवथे पिणकेक लेगून तो कास लायता. आनी रोखडोच जमनीर साश्टांगी पडून मोइसेसान देवाक बोजलो. ताणें म्हणलें, दोनया, हांव तुका खरेंच मानवलो जाल्यार म्हजो दोनी आमच्या सांगाता येवचो म्हूण मागता. हो लोक निबोर मानीचो खरें, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. कांयच जेवी काय नासतना ना म्हूण कांयच पिये नासतना मोइसेस तुवें सर्वेस्परा बोगलेक 40 दीस आनी 40 राती रावलो. ताणें फातरीचेर कोराराचे उतरां बरोवन काडलीं मुणगे 10 आज्ञा. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर कोणवालो सगलोच माये मोगाचो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पोर कोणवालो सगलोच माये मोगाचो. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां न्याय नितीची, जुलूम भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. मोइसेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायलाच्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार आपली विस्मिता फाकोयली. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवालो सगलोच माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचे कालीस काकुतीचो तेवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग दवरून रावचो ना. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवालो सगलोच माये मोगाचो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना. प्रितुमे परस सोर्ग जितलो ऊंच ऊंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तल्याताय ताचो मोग. जबाब,
सर्वेस्पोर कोणवालो सगलोच माये मोगाचो. उदेंत आनी ओस्तोमत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भोक्ती कोत्तोल्यांची दया कोत्ता. जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो सगलोच माये मोगाचो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देवाचे उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांक धाडटूच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोरशी येवन म्हळे. शेतांतल्या नेराची वेपारीची समजुणी आमकां दी. ताणें परती पाळून तांकां सांगलें, बरें बी वोंपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणगे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं, नीर नश्टाची भुरगीं. नीर वोंपता तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लोंवपी देवदूत. जशें नीर एकठांय करून उज्यांत आसतात तशेंच संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोन्यो करतल्या मनशांक जमयतलेत आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतलेत. थंय सगळीं रुदान करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तेन्ना जमयतलेत आनी बरीं मनशां आपल्या बापायच्या राज्यांत सुर्या बरीं परजोडटलीं. आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वागणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल भाव भयणो, देव तोंबूत आसा. तोंबू देवाचें हाजीरपण. जशें मंदीर थंयसर आमी एकठांय जाल्या हें मंदीर देवा गेलें घर. देव ह्या मंदिरांत हाजीर आसा आनी देवाचें हाजीरपण भोगूंक, देवाक भेटूंक, देवाक सांगात करूंक, देवाक आयकूंक आनी देवाची इश्टागतीन वाडूंक आमी दर मिसाची भेटेंत हेंच करूंक ओत्रेकता. जेजून म्हणल्यार ल्हानांतल्या एकल्याक तुवें केल्लें म्हाका पावलें. आयज कालकताची भाग्योन तेरेजा भाग्योन जावंक पावली. कित्याक दिसत्या मनशा सवें
ती ना दिसत्या देवाक पळयता. ताजें आजीरपण तांचें सगळें पळोवन तांची सेवा निंगा हुस्को मोग अपुरबाय ती करता. पणजेची फिरगोजेंत तिचें आजील आसा. थंयसर सोबार तरेची मनशां थंय आसात. तांची सेवा ती माद्री भयणी करतात. अपुरबायेन मोगान तांकां ती आपलें धान मोजत व्हरून दितात. तांची सेवा तांकां भेट करतात. जेजून म्हणलां ल्हानांतल्या एकल्याक केल्लें, दुबळ्या सगळें केलें, अनाथांक सगळें केल्लें, भुकेल्ल्या गरजेवंतांक सगळें केल्लें म्हाका पावलें. तर दिसत्या पेल्या सगळें मोग सेवा निंगा हुस्को दाखोवया आनी दिसत्या पेल्याक करून ना दिसत्या देवाक पावता आनी तो आमकां मोजरी दिता. तीच आमकां घेवंक आमी संत मागुया. मातयेचें भांगार करून भेटोवने वेळार आमी गायन गावुया. C24 पान 38, C24 पेज 38. 마티체 방갈고루 쇼카두에 가수드라 마디누 감체지네 방갈골 보비라면 노열바바 먹기보다 म्हज्या बाबा मोज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोत वेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. कोमळ्या बापा जेवच्या कुडीर रक्ताचें बलिदान भेटयताना भगवंत आफूस आपणाचीच तुका भेटवणी करतालो. तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय आनी आमकां पवित्र कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्विस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया अशें आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सस्तीच्या देवा सर काली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो म्हाज्या लेगोरी तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरुंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता आनी ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूताय आनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 Dovanaco sorvespor tu, Sorgani संसारभौया तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोयसो, सर्वेस्पराचे नावे येता Usoli tuka soyso बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन गोश्ट मरून ससूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनच्या पसत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडसाक करात Taco good purgotuja Gesù meno, Gesù života, Gesù novia e dono. Gesù meno, Gesù života, Gesù novia e dono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अचिविताचो उंडो आनी सडूणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय
पुनर्जीवनपणाचो बोरमांसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कापलीत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन तूं मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जळीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती जुजे भाग्यवंत आल्फोन्स लिगोरी मारिया भाग्यवंत धोरमदूता आनी सोर काळी तुका मालवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एक पूर्णांत सर्पोद्विदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समुद्राची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारवी. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्वे जाता तशी संस्कृत आसा. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तन्नीन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परास सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या समुदारा जेजू क्रिस्तूच्या येण्याक आमी बोरमांशान त्रिकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरून दतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवशिली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलीच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार गायन गावुया. जेजूशी येयात D21 पान 58 D21 पेज 58.
प्रार्थुया. भौमंगल बापा, तुवें बागेवन आफोन्साक ह्या वर्त्या गुटांचो विस्वासी मुणयारी करून जणमयन आनी उर बेहन बवरलोय. ही तुजी उचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चडान चड फायदो जोडूंक आनी ससनाच्या ससनाक तुका वखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्विस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी चड पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया पवित्र भेट मिसाची F 17 पान 9 आनी 3 F 17 पेज 93.